पणजेचे सीबीआय कोर्टान पासपोर्ट ऑफिसर आग्नेल फर्नांडिसाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। सीबीआयन आग्नेलाक अटकपूर्व जामीन दिवंक हरकत घेतिल्ली। ताणे बेकायदेशीर रितीन पासपोर्ट दिल्यात। पुलिसांचो नेगेटिव्ह रिपोर्ट आसूनय आग्नेलोन तिगांक पासपोर्ट दिले म्हूण सीबीआयन कोर्टाक सांगिल्लें। बेकायदेशीर पद्दतीन पासपोर्ट दिता म्हूण सीबीआयन ताचे कचेरेचेर धाड घाल्ली। अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ल्यान सीबीआय आग्नेलाक केन्नाय अटक करपाक मेकळी। शिरोडे मतदारसंघात आंबेगाळ पंचवाडी सुमार 4 लाख चौकण मीटर दोंगर बेकायदेशीर कापला म्हूण उक्ताडार हाडिल्लें प्रकरण जेन नेक्स्टान एनजीटी कडेन पावयलां। सध्या गोंयांत जंगलराज चल्ला म्हूण दुर्गादास कामत मिडिया कडेन उलयलो। जेन नेक्स्टान हो विशय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेनूय व्हेला। आंबेगाळ पंचवाडी हांगा जशे तरेन रॅम्पंट हिल कटिंग जाल्ले, डिस्ट्रक्शन जे सुरू जाल्ले हाजेर आवाज काडिल्लो डॉक्युमेंट सकट तुमच्या मुखार दवरून। जंगलान आतां टायल्स बसोवपाचें काम सुरू जालां, रस्त्याक मदीं मदीं पेवर्स अशें जर तुमी पळयले जाल्यार जमन्यो कापपाच्यो आनी कन्वर्जन करपाच्यो जंगल राज चालू जाला काय म्हणून आमकां आतां दुबाव मारपाक लागलो। म्हणून आज आमी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल न्यू दिल्ली तशेंच स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरीक आज आमी पेटिशन केल्लें आसा की 11 लाख स्क्वेअर मिटरांतले जवळ जवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटराचे जमनीचे डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा। सरकारी अधिकारी वयल्यान ते सकयल्या पर्यंत लेवलाचे भ्रश्ट जाल्ले आसात। 11 ऑक्टोबराक रामनाथी युवा संघ खंय सनातन संस्थे आड मोर्चा काडपाचे आसात। तांकां सनातनाचो आश्रम रामनाथी नाका। लास्ट वीक जी आमी गोंय सरकारा कडेन मागणी केल्ली की हे आश्रम हांचे काडून उडोवचे म्हणून, पूण अजून पर्यंत ताचेर कांयच कारवाई सरकारान करूं ना। आतां रामनाथ युवा संघ येता त्या 11 ऑक्टोबराक 3:30 दनपारां भव्य मोर्चाचे आयोजन केल्लें आसा। सभा जातली ती बी रामनाथीच जातली। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।